नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडता आणि सकाळच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयांतल्या बऱ्याच वाठारांनी उदकाचो उणाव कायम। जीत आरोलकारान काढलो पर्यटन अधिकाऱ्यांचेर फोग। आपल्याक विचारले बगर मतदारसंघात कसलीच कारवाय करची न्हय म्हणून दिली अधिकाऱ्यांक ताकीद। दिगंबर काँग्रेस सोडून भाजपान वचपाची चर्चा। देवेंद्र फडणवीसा वांगडा बसका जाल्ल्याची सांगता सुत्रां। मानकुऱ्यांत आंब्याचो दर वाडलो, मात आंबो बाजारांत ना। एनसीबी आणि आरपीएफान कारवाय। 4 किल गांजा सयत 2 पिस्तॉल केली जप्त। राजस्थानच्या थळाव्यांक केली अटक। फोंडे मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांनी पालिकेचेर व्हेलो धडक मोर्चा। वाट मेकळी करून दिवपाची केली मागणी। आता खबरो विस्तारांत। 24 वरां उदका पुरवण करपी गोंयांत सध्या कांय कडेन 5 वरां जाल्यार कांय कडेन वाठारांनी 2 वरांच उदक पुरवण जाता। दिसाक एका मनशाच्या वाट्याक फक्त 143 लिटर उदक मेळटा। गोंयची 2025 वर्सा मेरेनची उदकाची गरज दर दिसा 595 दशलक्ष लिटर इतली आसा। इतले आसून लेगीत गोंयांत उदकाचो उणाव आसाच। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट। फाटले कितलेशेच दीस जाले मुरगांवच्या कस्टम कॉलनींतल्यो सुमार 100 वयर फामिली उदका बगर आपले दिसपट्टे जीण जगत आसात। एमपीटी हॉस्पिटल मुरगांव हांगा भौशीक बांदकाम खात्याचे काम चालू आसतना थंयची पायपलायन फुटली। एके वटेन पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट वचत आसा, जाल्यार दुसरे वटेन कस्टम कॉलनींतले लोक उदका खातीर तिश्टत आसात। काल कळला की 40% वॉटर रेव्हेन्यू लॉस जाता। जो पंपिंगाचे दिता तो डिलिव्हरी बिलाचे बिला 40% हे जावपाक जायना। आनी खुबश्यो गोष्टी आज वॉटर बिलाचे टॅरिफाचे लोक उलयता, ते सगळी स्टडी करून ताका सोल्युशन काडटलो। फकत मुरगांवच न्हय तर गोंयांत मडगांव, शिवोले, केपे ह्या आनी अशा हेर वाठारांनी कमी उदकूच ना अशे उदकाचे प्रश्न लोकांक सतायत आसात। घरात वापरपाच्या उदका खातीर लोकांक टँकराची वाट पळोवची पडटा, पूण कोणूच हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर पावलां उखलूंक तयार ना अशो लोकांनी कागाळी केल्यात। आमकां टँकरान पाणी घेवपाक आमचे कडेन धाकटी आयज ना, कित्याक आमी पयलीं केव्हाच टँकरांनी पाणी घेवंक ना। ह्या आतांच गेल्या म्हयन्यान मात्सा घेतला आनी ह्या म्हयन्यान माझा ह्या तिसरा पाणी टँकराचा ना। गेल्या म्हयन्यान 2च फावटी घेतला, आता नवीन मार्च स्टार्ट जाला न्हू। ह्या टँकरान माझा ह्या फर्स्ट एकच 6 बालदे आयज 6 दिसांनी 6 बालदे, ते 6 बालदे 4 दिसांक कशें पावो। 22 दीस जाले उदक येयना आमकां। पायपलायन केबलाची घातल्या न्हू, ती पायप फोडून घातल्या ते मातशें गव्हर्नमेंटान लक्ष घालूंक जाय न्हू। ना बाबा, आतां जाली आमकां 3 वर्सां जाली सारकी मोर देन दॅट, पूण आमी काडले दीस, पूण आतां आमच्यांनी सोंसूंक जायना। आमकां उदक ना, कांय ना। इल्ले पळयतले पियेवंक पासून उदक मेळना, इकतें हाडून खावंक जाय आनी नाय जाल्यार तें आमकां केन्ना सारकें मेळना। आमकां खूब त्रास जाल्यात। आमचें उदकाचें कितें पूण कर आनी हें सगळें नितळ कर आतां हे पाट। जवळ जवळ लागीं 6-7 महिने जाले नळाक पाणी ना। येयल्यार 2 पैसे मेळटा। टँकर केन्ना येता? टँकर आमकां 8 दिसान एकदा तरी किंवा 2दा तरी दितात। बिलां येता नळाची। बिला टायमींग येतात, बिला भरमसार येतात, बिला भरमसार येतात। अधिवेशनाच्या पहिल्याच सत्रात सुमार 4 आमदारांनी त्यांच्या वाठारातले उदकाचे प्रश्न बेगिनात बेगीन सोडवचे अशी मागणी केली। इतलेच न्हय जाल्यार सभापती रमेश तवडकारान लेगीत उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडेन केल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान हे विशींचे सगळे प्रश्न बेगोबेग सोडयतलो अशें आश्वासन लेगीत दिल्लें। एप्रील आनी मेक उदकाचो जो शॉर्टेज आसा न्ही तो प्रचंड आसता।
प्रामुख्यान पळयलें जाल्यार केपें सांगे हो जो रिमोट भाग आसा पळय न्ही म्हाका ह्या वर्साक म्हाका दिसता तुमी तातूंत तरतूद करून आनी ह्या वेळार खंयच्याच परिस्थितीन उदकाची शॉर्टेज येवची ना हाची काळजी घेवपाची गरज आसा. बऱ्याच जाणांनी उदकाचो इशू रेज केलो. एनी हांव जरी आयचो म्हणजे सप्लिमेंटरी डिमांडान नासलो सुद्दां आसत जाल्यार फुडले कन्सिडरींग 2 म्हयन्याचो विशय कन्सिडर करून हांव ऑलरेडी PWD आमच्या वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन उलयलां. ताजी आमी चिंता घेता. तुमी इशू रेज केलो म्हणटा तसो की तुमच्या काणकोण आनी परत खोला भागात बाकीचे सगळे कडले उदकाचो विशय सोडयता. पावसाळो सुरू जावपाक उणोच 1-1.5 म्हयनो उरला आनी 3 मंत्री सोडल्यार हेरांनी मंत्रीपदाचो ताबो आजून घेवचो आसा. राज्यात उदकाच्या प्रश्नासयत जायते प्रश्न उपरासत आसात पूण खंयच्याच मंत्र्यान हे प्रश्न सुटावे करपाचे कानामनार घेवंक ना अशें दिसता. देखून खऱ्यांनीच पावसा पयलीं हे उदकाचे त्रास सोंपतले काय ना असो प्रश्न गोंयकारांक पडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांद्रे मतदारसंघांतल्यान पयल्याच फावट वेंचून आयिल्ल्या मोगोच्या नवनिर्वाचित आमदार जीत आरोलकराच्या दबंगगिरीचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाला. हरमल दर्यावेळेर बेकायदेशीर पर्यटन वेवसाय करप्या लोकांचेर कारवाय करपाक गेल्ल्या पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचेर जीत आरोलकर दादागिरी करीत आशिल्ल्याच्या ह्या व्हिडिओन पळोवपाक मेळटा. हरमल दर्यावेळेर कांय थळाव्यांनी घातिल्ले लाकडी बाग ह्या अधिकाऱ्यांनी काडून उडोवपाक सांगले. ह्या विशीं थळाव्यांनी जीत आरोलकराक कागाळ केली. ह्या कारणाक लागून जीत आरोलकर ह्या अधिकाऱ्यांचेर तिडकलो. माझ्या लोकांना सांभाळलं ते डायरेक्टर तू सांग तू डायरेक्टर आता ते लागा ना माझ्या लोकांना हांव सांभाळलं ऑर्डर कर नाल्यार तांकां तुमची सांबाळ करची ना हेच्या फुडें तू आणि तू म्हाका सांगता तू एका सांग तेका सांग म्हणून तुका एक रिक्वेस्ट केला 3 फावटी फोन करून एका कामाक म्हाका लागणार रे फाल्यांचा तो कसलो फ्लायंग शॉट होय म्हाका खबर आहा पळय माले हांव तुका पयरूच सांगता हे सायडीन येतलो जाल्यार म्हाका पयलीं सांगतलो आणि तुजी इलिगल कितें आहा न्हू हांव मिनिस्टरा कडेन उलयता आनी हांव तेजे कडेन कॉर्डिनेट करता तू म्हाका सांगू नाका कोणूच तुमी ऑफिसर येतले म्हाका सांगतले माझ्या लोकांक त्रास जावंक जायना पयलीं सांगता हे म्हाका काम सोडून हांगा येवचो पडला ते म्हाका डायरेक्टर तुवें म्हाका सांगला एकच फोन करून बाबा अशें आहा म्हणून डायरेक्टर सांगपाचें डायरेक्टर तू कित्याक येता करता डायरेक्टर धाड म्हणून तू म्हाका सांग न्हू तू म्हाका सांग त्याच्या फुडें म्हाका जावचें ना ओगी रावतलो सगळे घेवन या रे चला तुका सांग वच कोणाक तें सांग तू करतो एकदा रिक्वेस्ट केलेलं ऐका ना तुम्ही कितल्या वाटी फोन केला त्यांनी मागीर 3रे फावटी त्यांनी सांगला तुझे नाव ते पहिल्या ह्याच्यात कित्याक सांगना म्हाका सांग पहिल्या तोंडात कित्याक तुझें नाव सांगता 3रे ते डिपार्टमेंटान थंयसर हांवें रिलेशन बरें दवरलें तुमचे कडेन मागीर तूं उलट म्हाका सांगलें कितें तूं तेका सांग म्हणून आमी हे करतले म्हणून हे कितें हांवें रिक्वेस्ट केले तुमकां किंमत ना म्हाका डायरेक्टर ऑर्डर आसा तूं म्हाका सांग हांगा इलिगल तेंचेर घातले म्हणून तांकां काडूंक जाय नाल्यार आपणाक व्हरचें पडटलें म्हणून तूं ते व्हरतलो आनी तांकां थंय हाडटलो परत थंयच्यान हाडटले कित्याक म्हणून ते तुजो कायदो तुका सांगला आतां म्हाका तुजे कायदे लागचे ना तुका ऑर्डर तूं म्हाका इंटिमेट कर हांव तांकां सांगता बाबा हे इलिगल मातशें सारके जाग्यार घाला म्हणून अरे तूं म्हाका सांग न्हू हांव सांगता मरे तांकां तुमी येतात उखलतात म्हणल्यार कितें तो अशें करता ते बंद आयच्यान हेच्या फुडें ना हेच्या फुडें तूं म्हाका इंटिमेट कर शिवोले ब्रिज क्रॉस केल्या उपरांत तूं म्हाका सांगतलो बाबा हे अशें इलिगल आहा म्हाका फरक पडचो ना तुजो तुमी कोणाक सांगतले कितें तें म्हाका हांगासर कांयच चलचें ना पयलीं चलताले ती शाणपणां चलची ना पयलीं चलताले ती शाणपणां चलची ना ब्रिज क्रॉस करचे पयलीं म्हाका सांगतलो म्हाका तूं कोणाकूय सांग म्हाका फरक पडना रे हांव म्हाज्या लोकां कडेन रावतलो हाडले रे तुमी वचून हाडले चल घेवन चला तुमच्या शेकाचे थँक्यू सर तुम्ही चला सांग हांवें हे केला म्हणून गोंयांत सत्ता येवपी वाट पळयतल्या काँग्रेसीक 11 जागे मेळ्ळे मात विरोधी पक्षांत बसचे पडले. दिगंबर कामतूच विरोधी पक्ष नेतो जातले अशें राजकीय जाणकारांक दिसताले पूण काँग्रेसीचो CLP लिडर मायकल जालो आनी दिगंबर निर्शेलो. गोंयचो हो आदलो मुख्यमंत्री आनी काँग्रेसीचो सिनियर फुडारी आतां काँग्रेस सोडून भाजपान वचपाच्या वाटेर आसा अशी म्हायती मेळटा. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण दिगंबर देवेंद्र फडणवीसाक मेळपाक मुंबय गेला.
मंत्रीपद काय दक्षिण गोंयची लोकसभा तिकेट हाचेर चर्चा जावपाक शकता अशें सुत्रां सांगतात. सत्ता ना जाल्यार कांय ना. दिगंबर कामतीक ही गजाल सामकी पटल्या अशें दिसता. काँग्रेस पक्षाचे आदले मुखेलमंत्री, आदलो विरोधी पक्ष फुडारी आनी एक पोन्नो काँग्रेस फुडारी म्हूण नांव आशिल्लो दिगंबर कामत काँग्रेस सोडपाच्या वाटेर आसा. बुधवारा दिगंबर कामत गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसाक मुंबय मेळ्ळो अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. दिगंबराक मंत्रीपद जाय पूण भाजपा खासदारकी दिवंक तयार आसा अशें कळटा. दिगंबरान मात आपल्या कार्यकर्त्यांक आनी लागींच्यांक तोंड बंद दवरपाक सांगला. दिगंबर कामतीच्या एका लागींच्या सुत्राक विचारले तेन्ना तो सांगता, लेट्स वेट अँड वॉच. काँग्रेस पक्षान विस्वासांत घेनासतना विरोधी पक्ष नेत्याचे आनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाचे पदाचेर फुडारी नेमले असो दिगंबर कामतीन हालींच आरोप केल्लो. काँग्रेसीन केल्ल्या विस्वासघाताक उतर म्हूण आमदारकीचो राजिनामो दिवपाची मागणी दिगंबराच्या कांय कार्यकर्त्यांनी केल्ली. दिगंबर कामत 3 दशकां उपरांत आतां काँग्रेस सोडपाच्या मार्गार आसा. दिगंबराचे बार्गेनिंगाक येस येतले काय ना हे देवेंद्र दिगंबर बसके उपरांतच स्पश्ट जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मानकुराद आंबे येवपाचे उणे जाल्ल्यान हेर जातीच्या आंब्याचे दर खूब वाडल्यात. तातूंत पावस पडिल्ल्यान आंब्याचें पीक पाड जालां. हाका लागून गोंयकारांक आंबो म्हारगूच घेवचो पडटलो. बाजारांत आंबे पावल्यात मात मानकुराद मेळना. हापूस आंबो 1,500 रुपया जाल्यार मानकुराद 2,000 रुपया डझन विकतात. सगळ्यात सादो आंबो तोतापुरी 800 रुपया डझन आसा. बाजारांत घोटा 25 रुपया एक म्हणल्यार 300 रुपया डझन अशा किमतीन विकप सुरू आसा. किमती वयर सकल जायत आसतात. मानकुराद बाजारांत पावलो काय मोल जाग्यार पडटले अशें वेपारी सांगतात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. गोंयची आरपीएफ आनी एनसीबीन बुधवारा मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एक व्हड कारवाय केली. 4.3 किलो गुळी वखदां, 2 पिस्तूल आनी 18 कारतूस घेवन प्रवास करपी मनशाक अटक केली. हो गुन्यांवकार राजस्थानचो रहिवाशी अशें आशिल्ल्याचें समजता. गोंयच्या एनसीबीन दिल्ल्या खासा खबरांतल्यान आरपीएफ आनी एनसीबीन ही धाड घातिल्ली. ह्या घडणुकेची फुडें कारवाय चालू आसा. Specific inputs received from NCB Goa, our RPF Madgaon, and along with NCB, they conducted a search raid on this Goa Express, which comes from Delhi. It reaches in the morning. So the search was conducted today morning, and one person was apprehended with 4.3 kgs of ganja, then 2 pistols with 18 live rounds. Then he was handed over to his name is Mr. Thanaram, resident of Barmer, Rajasthan. The accused has been handed over to NCB after proper seizure and Panchanama report. Then since this pistol and some live rounds were seized, the Goa police have also swung into action and they'll be registering a case. फोंडे मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांनी पालिकेचेर धडक मोर्चा व्हरून मार्केटांतली वाट बंद केल्ल्यान नगराध्यक्षाक जाप विचारली. मार्केट संकुलांत काम चालू आशिल्ल्यान फाटलो म्हयनोभर वेपाऱ्यांक गिरायकूच जायनाशिल्लें. ताका लागून वेपारी बेजारिल्ले. निमाणे कडेन तांणी पालिकेचेर मोर्चा व्हरून ही वाट उक्ती करून दिवपाची मागणी केली. ह्या वेळार पालिका मुख्य अधिकारी योगीराज गोसावी हांणी संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टराक आफोवन हाडले. तशेंच वाट मेकळी करून दिवपाचो आदेश दिलो. कॉन्ट्रॅक्टरान वाट मेकळी करून दिवपाची गजाल मान्य केली. मजगतीं फुटपाथीचेर बसून म्हालाची विक्री करप्यांचेरूय खर कारवाय करपाची मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या. नवो वेंडिंग झोन तयार करून हे विशीं कारवाय करतले अशें पालिकेन वेपाऱ्यांक सांगलां. मेन ती वाट बंद केल्याची कारण मार्केट भितर आसा वयपाक वाट ना. तेंच्यांनी ती मार्केट वाट ती आमकां क्लियर करून दिवची. तेन्ना त्या सरान सिओन आनी चेअरपर्सनान आमकां आयज आश्वासन दिता की 1-2 दिसान तुमकां टेम्पररी वाट करून दिता थंयच्यान सद्या. आनी दुसरो विशय आशिल्लो फुटपाथीचो सरान सांगला अंडर एक्टाच्या अंडर कितें जाता तें पळयता आनी त्या प्रमाणे फुटपाथ क्लीन करता म्हणून आमकां ते मेन जे हे आशिल्ले ते आमचे रस्त्याचे ते तेणी करून दिता म्हणून सांगला. फोंड्या मार्केट इतके एकूच एक मार्केट अशें आसा की तेजे फुटपाथीचेर म्हणटा ते केन्ना एक्शन घेतलीच ना.
खंयचें मार्केट पळया तुम्ही, म्हापसा मार्केट, वास्को मार्केट, मडगांव मार्केट, मागीर बिचोले मार्केट, खंय फुटपाथ आसा? फोंड्यानूच फुटपाथ जाय. वाट जी आसा ती वाट ना मार्केटान वचपाक, सद्या ब्लॉक जालें कन्स्ट्रक्शनाक लागून. फ्रायडे म्हणल्यार ती वाट करून दितले म्हणल्यार बिल्डराक. ती वाट एकदम मोकळी जाली की मागीर लोक वचपाक लागता मार्केटान. तोच इश्यू आशिल्लो. तो टोटल जो स्ट्रीट वेंडींग जो इश्यू आसा तो आमी हँडल करपाक लागून स्ट्रीट वेंडींग बायलॉज पास करपाचें प्रोसेसान आसा म्युन्सिपालिटी. कित्याक ते बायलॉज जाले मागीर आमकां सारके वेंडींग झोन, नो वेंडींग झोन मार्क करपाक मेळटले. म्हणल्यार स्ट्रीट वेंडींग एज पर एक्ट तांकां प्रोटेक्शन आसा दिवपाक जाय. म्युन्सिपालिटी आयडेंटिफाय करून दिवची पडटा. साळपे तलावांतल्या सिवरेज डंपिंग संदर्भात नावेलेच्या आंटोनियो आल्वारीस ह्या थळाव्यान दाखल केल्ले याचिकेचेर उच्च न्यायालयान आदेश दिल्या उपरांत बुधवारा नगरपालिकेन WRD, सिवरेज, हेल्थ आनी हेर संबंधीत खात्यांची बसका मुखेल अधिकाऱ्यांच्या चेंबरात आपयली. मुखेल अधिकाऱ्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण तांणी खुबशा हॉटेल्सांक तांची सिवरेज नाल्यांत सोडची न्हय अशी सांगपी सुचोवणी काडल्या अशें सांगलें. This is a High Court matter of Saipan Lake, saying that the nearest rivers and so are all polluted. There are some sources who are causing the nuisance. Accordingly, we have conducted inspection and we have found out almost 160 hotels and some big buildings which are a source of this nuisance. Accordingly, we have issued notice to them, and today there was a hearing of this matter. All the stakeholders, all the authorities, even the petition was present here, and we have decided to go at a site and find out some solutions. According to the petitioner, the disconnection of the power supply, electricity supply, that is not the solution, and there should be at least some concrete action has to be taken by the authorities. So we are trying our best to come out with some solutions with the help of all the stakeholders as well as the petitioner and the other departments. सरकारी अधिकाऱ्यांचे बदल्याचे आदेश काडपा खातीर तशेंच मुरगांवांत घरां बांदपी लोकांक स्टॉप ऑर्डर काडपा खातीर सत्तेचो गैरवापर चालू आसा अशें काँग्रेसीचो मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान आरोप केला. ह्या कारस्थानान सरकार जबाबदार आसा तशेंच हातूंत मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालपाक जाय अशेंय संकल्प म्हणटा. चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. चीफ ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर कसो हे सहन करून घेता, म्हाका तेच कळना. चीफ मिनिस्टराक हांव सांगपाक सोदता की बाबा हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक यू कॅनॉट टेक दीस डिसिजन. जे ट्रान्सफरी करता फक्त कोण सांगता म्हणून तूं ट्रान्सफरी काडनाका. तो जो ट्रान्सफर एकट्याची काडपाक, एकट्याचे राग काडपाक लागून दुसरो मनीस जो बाबा पेडणे आसलो ताका खंय येवचो पडला, आतां वास्को येवचो पडला. सो हेजे भितर दोन फॅमिली इफेक्ट जाता. तेजे भितर इफेक्ट जाता, तेंचे वर्किंग थंयसर इफेक्ट जाता. गोंयांत कोळसो येयल्लो म्हाकाय नाका, पूण सद्याक जो कोळसो येता तो आपूण बंद करपाक शकना, मंत्री निलेश काब्रालान अशें सांगलां. सेव मोले आनी गोंयांत कोळसो नाका मोहिमेचेर निलेश उलयतालो. हो कोळसो कसो बंद करपाक जाय ताचेर विचार करुया, पूण सद्याक तो बंद करप शक्य ना. वेर्णा कोणी तरी कोळसो हाडून डंप केल्लो ताचेर बंदी घातल्या. गोंयांत येवपी कोळशाचें प्रमाण वाडचें नात, तशेंच गोंयांत येवपी कोळसो कसो उणो करूं येता ताचेरूय विचार करतले अशेंय निलेशाचें म्हणणें आसा. हांवूय गोंयांत कोळसो नाकाच म्हणटा. खंयच्यान केन्ना गोंयांत कोळसो जाय. हांव आजुनूय स्टेटमेंट करता ऑन तुमच्या फुडल्यान की जी गोश्टी येता त्यो गोश्टी हांव बंद करूंक शकना. ताका कशें मागीर बंद करपाक जाय तेजे हांव विचार काडया. पूण फुडें वाडचें ना तेणे पत्तूच ते कितें स्टेटमेंट करता म्हाका खबर ना. फुडें कोळसो गोंयांत खंय डंप करपाक दिवचो ना. कोण म्हणटा रेल्वे स्टेशनार खंय वेर्ना घातलो. आतां म्हाका कशें घातलो, तो घातलो बंद जालो. तो कोणे तरी कॉन्ट्रॅक्टरान घातलो, ताका बंद केलें. सो ह्यो गोश्टी सगळ्याक जर हांव पळोवपाक वयतलो कशें जावं शकता. सो आय कॅन एश्युअर यू दॅट म्हाका सांगलें देर वील बी नो कोल्ड डम्प्स इन गोवा. फाटल्या 4 वर्सां टीबी दुयेंसाक लागून गोंयांत 272 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार फाटल्या 14 म्हयन्यांत टीबी दुयेंसाच्या 2309 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या अशी माहिती केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार हांणी राज्यसभेंतल्या एका लेखी जापेत दिल्या. गोंयांत 2018 क्षय दुयेंसाक लागून 40, 2019 71, 2020 72 आनी 2021 89 अशा वट्ट 272 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 2021 2309 आनी 2022च्या जानेवारी आनी फेब्रुवारीच्या 2 म्हयन्यांत 291 जाणांक टीबीची लागण जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या अशें केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री भारती पवार हिणें लेखी जापेन म्हटलां. गोंया सयत आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार,
छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि अस्तंत बंगाल ह्या राज्यांनी फाटल्या 4 वर्सांत टीबीचे दुयेंती आणि मरण आयिल्ल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाडल्या. दुयेंती वाडीचे प्रमाण ह्या राज्यांनी सरासरी 4% आसा. अल्कोहोलिजम इज अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेथ्स आमचे दुयेंसाक लागून जे डेथ जाता ते चडशे अल्कोहोल रिलेटेड. आणि ऑक्युपेशन म्हणलें तुवें, ऑक्युपेशन म्हणल्यार इन द मायनींग एरिया इट इज सपोज टू बी मोर, पूण आमच्या गोंयांत तशें आढळून येवना आमकां. आनी ज्या लोकांक पयलींच रेस्पिरेटरी डस्ट पोल्युशन आसा, ज्या जाग्यार चड पोल्युशन आसा जाल्यार तांकां चड बेगीन टीबी जावंक शकता. टीबीची लक्षणां: 2 सप्तकां परस चड काळ खोकली, खोकली आयले उपरांत दम लागप, सांज वेळार येवपी जोर, भूक लागप ना, वजन उणें जावप, रातच्या वेळार चड प्रमाणात घाम येवप. टीबी कोणाक जावपाक शकता? टीबी जाल्ल्या दुयेंतीच्या संपर्कान आयल्यार, घरान अपुरी सुवात आनी रावपी चड व्यक्तीन एखाद्याक टीबी आसल्यार, जांकां एड्स सारक्या दुयेंस प्रतिकार शक्त उणी करपी दुयेंसांची लागण जाल्या तांकां, जांच्या जेवणांत फावोशा प्रमाणात प्रथिनां नासतात तांकां, प्रतिकार शक्त उणी आशिल्ल्यांक. सगळे आतां डायग्नोस्टिक्स हे इम्प्रूव जाल्यार वी आर युजींग मॉलिक्युलर मेथड्स फॉर डायग्नोसींग टीबी. सो बेगीन डायग्नोसीस जाता. ट्रिटमेंट जो अवेलेबल आसा तो इम्प्रूव जालो. पयलीं जे फक्त ड्रग सेन्सिटीव टीबीक ट्रिटमेंट मेळटालो, आतां मल्टी ड्रग रेजिस्टंटाक बरे ड्रग्स आयल्यात. आनी जे आमचे एफर्ट्स चालू आसा, जे एक्टीव केस फायंडिंगान आमी घरांनी वचून पेशंट डिटेक्ट करपाक ट्राय करता, ह्या सगळ्या एफर्ट्सांक लागून डेफिनेटली देर इज गूड होप की वी शूड बी एबल टू एलिमिनेट टीबी इन द व्हेरी नियर फ्युचर. एका वर्साक 2000 ते 2400 नवे पेशंट आमकां सांपडटा. सो एट एनी पॉयंट ऑफ टायम आमकां 2000 तरी पेशंट आसता हू आर ऑन ट्रिटमेंट. आनी ते त्याच प्रमाणे MDR म्हूण आसता, मल्टी ड्रग रेजिस्टंट टीबी, ताजे पेशंट आमकां 60 ते 70 वर्साक ऑन ट्रिटमेंट आसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचलच्या प्रलंबीत बस स्थानकाचे काम जाता तितले बेगीन हातान घेतले. सध्याच्या बस स्थानका वयल्या दुकानदारांचे स्थलांतर जाले उपरांत रोखडेच बस स्टँडाच्या कामाक हात घालतले. 2 वर्सां भितर नियोजीत अत्याधुनीक बस स्टँड उबो करपाची मोख दवरल्या, अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें सांगलां. आमदार शेटये हांणी बुधवारा अधिकाऱ्यां वांगडा बस स्थानकाची पळोवणी केली. गाळे उबारपाचें काम जाता तितले बेगीन पुराय करपाचे निर्देशूय तांणी ह्या संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टराक दिला. दिवचलचो सध्याचो बस स्टँड मोडून थंय नवो स्टँड बांदपाचो प्रस्ताव आसा. बुधवारा सकाळी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिवचलच्या बस स्थानकाची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, कदंब महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय घाटे, JSIDCचे अधिकारी गावस तशेंच हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. सध्याच्या बस स्थानका वयल्या दुकानदारांची सोय करपाक बस स्थानकार कोनशान गाळे बांदपाचें काम चलता. हें काम सुशेगाद चल्लां देखून आमदारान नाराजी उक्तायली. हे काम बेगीन पुराय करपाचे आदेश तांणी कंत्राटदाराक दिले. सो ताच्या बरोबर आमी सगळें डिस्कस केला आनी आमी तांकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की आमकां हे जे फावंडेशन स्टोन आसा ते पावसा पयलीं जावपाक जाय. आमकां फुडल्या 8 दिसांक तांच्यांनी शेड ही रेडी करून दिता म्हटल्यार परत मागीर एक 8 दीस आमचे जे 9 शॉप ओनर आसा तांकां आमी शिफ्ट करतले. मीन टायम तांकां इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आनी उदकाचें कनेक्शन दिवपाचें आमी इलेक्ट्रिसिटी कडेन आनी उदकाच्या डिपार्टमेंटा कडेन उलयल्लें आसा. मागीर 15 दीस लागतले फक्त डिमॉलिशन हो आमचो बस स्टँड करपाक आनी फुडले 15 दीस लागतले एक्सक्युएशन करपाक. सो असो जर टायम कॅल्क्युलेट केलो रावंड अबाउट 15 मे वी शूड एबल टू पूट, म्हणजे आमच्या जर ह्याच्या कॅल्क्युलेशन 15 मे ते 30 मे पर्यंत फावंडेशन स्टोन घालपाक शकतले. कित्याक हें जें आमकां काम आसा तें फावंडेशन स्टोन घालून पावसा पयलीं प्लिंथ लेवल येवपाक जाय, तरच हें काम फुडें रावतलें. नाल्यार एक 6-7 म्हयने आमकां परत ब्लॉक जाय. तो आमी प्लानूय सगळ्यांनी पळयल्लो आसा, एप्रूव केल्लो आसा. हांव कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन उलयलां, CMा कडेन आतां सांगलेलें आसा आज हांव मिटींग घेता म्हणून. आनी CMय फॉर आसा आनी म्हाका खात्री आसा की सगळे मिनिस्टर आनी आमचो CM हे म्हजो बस स्टँड आमचो दिवचलचो कितले वर्साचो जो रेंगत प्रॉब्लेम आसा हे बेगींतल्या बेगीन करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.
निमाणे इतिहासकारांच्या अथक परिश्रमा उपरांत पणसायमळ हांगाच्या कुशावती पेट्रो गिल्फ गॅलरीक युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज वळेरेंत सुवात मेळ्ळ्या. पोरण्या गोंयच्या 7 चर्चीक मेळिल्ले सुवाते उपरांत ह्या वळेरेंत सुवात मेळोवपी ही गोंयांतली दुसरी जागा. भरपूर प्रयत्न केले आणि फायनली आमचे गोवा स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आणि ASI गोवा सर्कल ASI न्यू दिल्ली आणि युनेस्कोक हांव परबी दिता कारण दीस वॉज फायनली गिवन अ हेरिटेज टॅग. दे आर मेन्शन्ड ऑन द टेंटेटिव्ह लिस्ट एज वर्ल्ड हेरिटेज सायट. म्हणजे ही जाली आमचे सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज सायट कित्याक ओल्ड गोवाच्यो 7 चर्चीज ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज सायटान आसा. सो वी गॉट अ सेकंड. सो दीस इज अ बिग ग्रेट न्यूज फॉर गोवन्स. All of us because now they are now nationally recognized as well, world recognized. So world recognition मेळप very important and so कोकणातली पेट्रोग्लिफ्स जशी रत्नागिरीची आसात आमची आसात आनी अशे जागे मेन्शन केल्ले आसात विलेजीस जंय पेट्रोग्लिफ्स आसात दे आर रेकग्नायज्ड बाय युनेस्को. ह्यो आसल्यो सकाळच्यो मुखेल खबऱ्यो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.